चौथी कडेन ऑगस्टात गोंय सरकारान जमीन हडप प्रकरणात चवकशी करपाक चवकशी आयोग नेमिल्लो. उपरांत ऑक्टोबरात कमिशनर निवृत्त न्यायाधीश व्ही.के. जाधव गोंयांत येवन ऑफिस आनी आयोगाचे हेर सगळ्या तयारेचो नियाळ घेवन गेल्लो. आयुक्त निवृत्त न्यायाधीश व्ही.के. जाधव 11 जानेराक गोंयांत येता. जमीन हडप प्रकरणांनी आयोगा वरवीं चवकशी रोखडीच सुरू जावं येता. आल्तिनार एक सरकारी बंगलो आयुक्त व्ही.के. जाधवाक दिला. पाट्यार स्पेसीस बिल्डिंगेंत आयोगाची कचेरी केल्या आनी फावो तो स्टाफ डेप्युटेशनाचेर आयोगाक दिला. औरंगाबादचो एक निवृत्त स्टॅनो स्टाफ कमिशनरान मागिल्लो. त्या स्टॅनोक आयोगान घेवंक सगळे सोपस्कार केल्यात. गोंयच्यो जमनी बळकावपाचे केशी तडीक लावंक नेमिल्ल्या आयोगाचो वावर ह्या मुद्द्याचेर आसतलो. गोंयांतली खाजगी आनी हेर खंयचीय जमीन बळकावपाची केस आसूं सगळ्यो हाताळप, ताची चवकशी करप आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी थारावप. जमनी बळकावपाच्या केशीत सरकारी अधिकारी वा हेर खंयचेय समाज वावुरपी फुडाऱ्यांचो आस्पाव आसा काय ना तें सोदप. इतल्या मोठ्या प्रमाणात जमनी बळकावपाची प्रकरणां कशी जाली ताचो तपास करतना प्रशासकी वेवस्थेंतले बोथे, उणिवो आनी आडनदर केल्ल्या गजालींचोय तपास करप, कायदेशीर गजाली पळोवप. फुडें जमनी बळकावपाच्यो केशी जावचे न्ही म्हूण प्रशासकी वेवस्था, कायदेशीर गजाली सुदारपा खातीर पावलां उखलूंक, उपाय करपाक, कारवाय करपा विशीं सरकाराक शिफारशी करप. जमनी बळकावपाची आनीक प्रकरणां जावंक जायना म्हूण सरकाराक कायद्यांत सुदारणा करपा विशीं शिफारस करप. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.